2012 ते 2024 पर्यंत 12 वर्ष प्रदेशाचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनेत अत्यंत महत्वाची जबाबदारी त्यांनी आजपर्यंत पार पाडलेली असा आणि हे करत असताना इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्सान 2002 आणि 2007 अशा 2 टर्मा भितर पातोडा मतदारसंघाचे आमदार म्हणून ते निवडून आलेले असतात। त्याच्या व्यतिरिक्त आम्ही जर पाहिले जाल्यार दामोजी नाईक हांका ज्या वेळाचे जी जबाबदारी पक्षान दिली इतर राज्यात वचून त्याचं प्रवासी कार्यकर्ता म्हणून इलेक्शनात काम करपाची जबाबदारी असतली किंवा ती संघटनेचे काम असतले अत्यंत प्रामाणिकपणे आपल्या पक्षान दिलेल्या कामाची पूर्तता त्यांनी केली असा। संघटन पर्व सोंपना हे सोंपलें, हे काम सोंपलें, एक फेज जाली। हे पर्व आमकां सगळ्यांक फुडें व्हरपाचें आसा आनी हें संघटन हो एक परवलीचो शब्द घेवन आमी सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कामाक उतरले। संघटन ज्या पद्दतीन आज सगळ्याच्या परिश्रमान जो अध्यक्ष आयलो, जो पदाधिकारी आयलो आणि जे केले त्याही अभिनंदन पात्र था। हम लोगों ने जो एक इस बार विशेष प्रयास किया और 6 वर्ष पहले और अभी अगर हम देखते हैं तो हमने पहले 11 करोड़ से ज़्यादा प्राइमरी मेंबर पूरे देश में बनाए थे, लेकिन इस बार अभी लगभग 13 करोड़ के आसपास प्राइमरी मेंबरशिप पूरे देश के अंदर हो चुकी है। यानी पिछली बार से ज़्यादा प्राइमरी मेंबरशिप करने का काम हमने किया। हम में से जिन कार्यकर्ताओं ने पिछली बार प्राइमरी मेंबरशिप की होगी उन सबको ध्यान में आएगा कि बहुत लंबे समय तक हमारी मेंबरशिप चली थी, लेकिन इस बार हमने 2 महीने के अंदर ही पूरे देश भर के अंदर अपनी इस मेंबरशिप के काम को पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी में जो ये हर 6 वर्ष में संगठन पर्व मनाना एक बहुत ही हमारे यहाँ एक आंतरिक व्यवस्था हमने बनाई है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी में नए लोग हमेशा जुड़ते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ताओं का संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाला ये जन संगठन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आएंगे और आज हम सब दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है वो इस कारण से बनी है क्योंकि देश के हर प्रांत से नए नए लोगों को हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया, जिसके कारण से आज हम सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी है। पक्ष आपापले परीने आपले समान आपले मेहनतीचेर तो फुडें गेल्लो आसा आणि त्या पक्षाच्या ह्या कार्याक लागून ही फळां आमी भोगतात। हा मुद्दामून न चुकता उल्लेख करपाक आसा आनी तो म्हणल्यार आमचे सद्याचे सद्रासन मनोहरभाई पर्रीकर। म्हाका योग आयलो मनोहरभाई बरोबर काम करपाचो। मनोहरभाई पर्रीकर आसतले, ताजे नंतर श्रीपाजी नायक आसतले, डॉक्टर फ्रांसिस्को डिसोजा म्हणजे मित्रत्वाच्या नात्यान तेही त्या वेळाचेर मार्गदर्शनही करताले, दत्ता खोलकर आसात, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, त्याच बरोबर सदानंद शेठ तानावडे आता आसात, ताजे बरोबर सतीश गौड आसतले, नरेंद्र सावयकर आसात। ह्या सगळ्यांचे आमी मित्रत्वाच्या नात्यांतल्यान हे सगळें करतना एकमेकाक सांबाळटना म्हजें कितें चुकलें जाल्यार म्हाकाय वाट दाखयतना हे कानकिचको सुद्दां दिल्यो जाल्यार सुद्दां वेवस्थीतपणे पक्षाचे कार्य करीत आमी फुडें गेल्ले आसा आनी म्हणून हो पक्ष ह्या परंपरेचो भाग आसा। आयज सुनील बन्सलजी उलयतना म्हटलें 13 कोटी मेंबर जाले। महाराष्ट्राचे पार्टीचे इलेक्शन चालू आसा आनी बाकीच्या 2-4 स्टेटींनी चालू आसा। आयज जगातली सगळ्यांत व्हडली पार्टी म्हणजे चायनाच्या लेफ्टिस्टवाल्याची जर सोडली जाल्यार जर खंय जर आसा जाल्यार ती भारतीय जनता पार्टीसान तिचे 15 कोटी पर्यंत मेंबर जायत गेल्ले आसा आनी गोंयांत आमी 4.5 लाख पर्यंत मेंबर केल्ले आसा। सगळ्यांचो हातभार आसा आनी हे 4.5 लाख मेंबराच्या 15 कोटी मेंबर गोंयांतले 4.5 लाख मेंबर जाल्ले अशा पार्टीचो हांव एक सादो कार्यकर्तो आज ज्या उच्च पदाचेर हांगा जर बसता तर फक्त इतल्याच सांगता की तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद। श्रीपाद भाऊ नायक असत, लक्ष्मीकांत पार्सेकर असत, हांच्या बरोबर म्हाका स्टेट सेक्रेटरी म्हणून काम करपाचे लाभ मेळ्ळो आनी ताचो बरोचसो फायदो जो आसा तो म्हाका स्टेट प्रेसिडेंट जाल्या नंतर मेळ्ळो आनी त्यामुळे म्हाका एक बरें दिसलें कारण हे सगळें करता आसतना
ह्या गोंय कडल्यान जें काम फुडें व्हेलें करता आसतना आमी कितें तरी पोजिशन भोगलें. आमी पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत पावले. हांव आमदार जालो, सरपंच जालो, पंच जालो, खासदार जालो. पण तुमच्या पैकी बरेचसे असे कार्यकर्ते आसात की जे कार्यकर्त्यांनी कसलेच पोजिशन मागू ना. ज्यांच्यांनी केन्नाच भारतीय जनता पार्टी कडेन म्युन्सिपालिटीची तिकेट मागू ना, ग्रामपंचायत मागू ना, जिल्हा पंचायत मागू ना, खासदारकीची मागू ना आणि आमदारकीची तिकेट मागू ना. पण ह्या सगळ्यांक दिसतालें की म्हजो पक्ष सत्तेर येवपाक जाय, भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येवपाक जाय, हो कार्यकर्तो प्रत्येकाक दिसतालो. कारण आमी सगळी पोजिशनां जी आसतात ह्या पोजिशनाक बाजी येतात. अध्यक्ष माजी जावपाक शकता, प्रत्येक मंत्री माजी जावपाक शकता, पार्टीचो प्रत्येक पदाधिकारी माजी जावपाक शकता, पण कार्यकर्तो आयुश्यान केन्नाच माजी जावपाक शकना. आम्ही नवीन अध्यक्ष बाब दामू नायक हाची निवड केल्ली आसा. ताची पुराय टीम निवडटले, म्हणजे जनरल सेक्रेटरी आसतले, बाकीची पुराय टीम आसतले, स्टेटीची कार्यकारिणी आसतली, ते काम करतलेत. नवीन अध्यक्ष म्हटल्या उपरांत नवीन जोश, नवीन उत्साह, आणि त्या नवीन उत्साहान बाब दामू नायक हाणें बी म्हणजे 40 मतदारसंघात प्रवास करचो. हांव हे कित्याक सांगता, आणि 40 मतदारसंघात त्याच उत्साहात तुम्ही त्याचे स्वागत करचे हेंय तितकेच म्हत्वाचें आसा. कारण हो उत्साह आमकां 2027 न्ही 2029च्यो निवडणुका सुद्धा जिखपाक जाय म्हणून हांवें 40 म्हटलां. ज्या 4 मतदारसंघात घडे कदाचित आमी आज नॉमिनेट केले आसतले आमची ताकद इतकी निर्माण जावपाक जाय. फुडल्या इलेक्शनाक आमी थंयसर आमचे अध्यक्ष जे आहा पळय न्ही हे आमी निवडटले, इतकी ताकद आमच्या मदीं निर्माण जावपाक जाय. आणि म्हणून वेळी आसतले, बाणावली आसतले, नुवें आसतले, मडकय आसतलो, ह्या मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची ताकद वाडपाची गरज आसा. कारण 2029च्या निवडणुकाक दोनूय सीट हे भारतीय जनता पार्टीचे जर निवडून येवपाक जाय आसत जाल्यार बाब दामू नायक हाची जबाबदारी आसा की आतां पासून म्हणजे संघटनेचें काम हे पुराय 40 मतदारसंघात त्यांनी सातत्यात वाडोवचें. आमच्या मदले मतभेद तशी दामू नायका कडेन स्कील आसा. सातत्यात दामू नायक लोकां मदें मिळून मिसळून वागता. ताका बऱ्यापैकी लोकांक म्हणजे खानारात दवरून लोकां मदें मिसळून ही त्याची खासियत आसा. म्हाका खबर आसा मी सातत्यात बारीकांतल्या बारीक मनशा कडेन वचून तो हे काम करपाक शकतलो.